2027ची विधानसभा वेंचणुकेक एसटीक आरक्षण दिवपा विशीं राज्य सरकाराचे यत्न सुरू आसात. मात केंद्र सरकारान अजून ते विशीं नोटिफिकेशन जाय आशिल्लें तें काडूंक ना. ह्यान पयलीं एसटी फुडारी केंद्रीय मंत्र्यांक मेळून मागणी करून आयिल्ले. 15 दिसां भितर नोटिफिकेशन काडटा म्हूण तांकां केंद्रा कडच्यान उतरय दिल्लें. मात त्या भेटीक 1.5 म्हयनो जालो तरी नोटिफिकेशन येना. आतां उठा संघटना रस्त्यार देंवपाचे तयारेक. की गेल्ल्या 2025 ऑगस्टाच्या 5 तारखेक हे बिल मागीर दोन्ही पार्लमेंटाक लोकसभे आणि राज्यसभेक हे पास जालें. आमची राष्ट्रपती आसा ताका एसेंट दिल्लो आसा. गॅजेटाची 13 ऑगस्ट ह्या 2025 जाल्ले. ऑलमोस्ट ते जावन आज 1 वर्स जाल्लें आसा. आणि हे माननीय मुख्यमंत्री जे आसात, आमचे आमदार जे आसात, स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे हांकां घेवन परत होम मिनिस्टर मेळ्ळे आणि ह्या संबंधी सुद्दां आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें की जाता तितले बेगीन हे आमी तुमकां गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. आतां ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता, कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजे हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा. आणि हेजे संबंधी सुद्दां जागृती करपा खातीर आमचे गोंयांत एसटी लोकांचे 750 वाडे आसात. आमी उठाचे 20 वर्साचो प्रोग्राम करता फर्मागुडी. आमी म्हणलें ज्या जाग्यार वाडो आमचो आसा त्या जाग्यार उठाचे आमचे पदाधिकारी पावतले. अशाच तरेची परत एकदां आमी अवेरनेस वाड्याचेर अवेरनेस ही सुरू करतले. हेजे खातीर सुद्दां आमी सगळी ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा गोंयांत तांकां आमी आव्हान करता, तुमी आमकां सपोर्ट करात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.